Just imagine. स्पीकर सर आयज हांगा जे कितें जमलेलें जें आसा आयज जो कितें जस्ट इमॅजीन जो कितें जो आसा आनी आमी जे जस्ट इमॅजीनाचो आयचो जो कितें एपिसोड जो आसा आनी हो जो कितें एपिसोड आसा तो सामको स्पेशल आसा एपिसोड आनी हो एपिसोड असो बरो आसा स्पेशल करपा जाय आनी स्पीकर सर जो आवाज जो कितें आसा जो जे मनीस जे करता आवाज करता ते कितें पळोवपाक जाय स्पीकर सर आयकपाक जाय आमकां आवाज जे कितें कितें वेगळे आयकुपाक येता आयज सगळे कडच्यान आवाज येता हांगासून येता थंयच्यान येता आयज जो आवाज येता हो जो परिकर जो आसा एकाचे आवाज आवडना स्पीकर सर हेनी एका आवाज आवडना आनी हो सांगता सगळ्यांक ओगी राव बंद कर म्हणटा बंद कर आनी आयज कितें आवाज जाल्लो आसा की म्हाका काँग्रेस तिकेट कितें मेळपाची आसा ती कितें आवाज जाला तो आवाज जाय आसता स्पीकर सर ते आवाज करतात ते सगळे करता बेश्टे करता पण हे आवाज जो कितें जाता तो परिकराक आवडना तो म्हणटा बंद कर ओगी बस म्हणटा बंद कर म्हणटा आवाज जावपा जाय स्पीकर सर आवाज बंद कर स्पीकर सर तुम्ही पळयलें अशें की कितें हुकुमशाही करता परिकर कितें हुकुमशाही आवाज बंद कर तेंकां ते बंद जाले ओगी रावले ते आपलें काम करपाक लागले आयज हर तरेचो आवाज बंद करपाक लोकांक झगडी करपाक दिना परिकर झगडी जावपाक जाय खूब जावपाक जाय सगळे कडेन झगडी जावपाक जाय आनी सगळे हर तरेच्यो झगडी जावपाक जाय स्पीकर सर आनी हर तरेचो आवाज हो असो सीएम जो आसा बंद करपाक पळयता स्पीकर सर अशें करपाक जायना झगडी जावपाक जाय आवाज जावपाक जाय आवाज बंद कर स्पीकर सर हेचे टॅक्सीवाले जे आसा तांकां सुद्दां परिकरान ओगी राव म्हणून सांगलें ओगी राव चल्ला कितें अशें जावपाक जायना टॅक्सीवाले तांकां उलोवपाक जाय आवाज बंद कर हे लोकशाही घातक आसा स्पीकर सर हे घातक कित्याक करपाक दिना करपाक जाय अशें तांकां ओगी रावपाक सांगता आतां गेट वेल सून जो कितें जो कदेल मोर्चा अशें कितें केलो आयज तेची उलोवपाक सोदता ते कितें म्हणपाक सोदता तांकां ओगी राव म्हणटा परिकर म्हणटा तांकां ओगी ही कितें कसली हुकुमशाही कितें चल्ला कितें तांकां ओगी राव म्हणटा गेट वेल सून ते कदेल कितें मोर्चा चाय बी ते कितें म्हणटा पळय तांकां ओगी राव म्हणटा अशें कित्याक करपाक जाय ओगी राव कित्याक आनी आतां हे सगळेच पळोवन स्पीकर सर हे सगळें पळोवन आतां जो नवो DGP जो येयला जो नवो DGP गोंयाक येयला गोंयाक आमी हाडला ताका आमी तो ताका टेंशन जालां ताका सामकें तो आतां टेंशन घेवपा जाय ताणें घेवपा जाय कित्याक टेंशन DGP घेवचो नाल्यार कोण घेतलो गोंय कशें फुडें सरतलो डेव्हलपमेंट कसो जातलो लॉ एंड ऑर्डर कशी घेवपा जाय टेंशन येवपा जाय Just imagine. इश्टानो सीएम पर्रीकराचेर असो आरोप जाता की तो खूब U-टर्न मारीत आसता तुमकां याद आसतलीच आनी याद ना जाल्यार तुमची याद परत एकदा ताजी करपाक आमी आसात सीएमान कांय दिसा पयलीं मिडियाचेर अशें म्हटलें आनी मागीर थोड्या दिसांनी तशें म्हटलें टीव्हीर जी बातमी येता ती कोणे दिल्ली आसता ती एका रिपोर्टरान दिल्ली आसता कोंट्री तो वता ते घेता आनी ताजो कंपेरर आसता तो ती बातमी सांगता रिपोर्टर जो आसता ताका कितले पगार मेळटा आसतलो 20,000 रुपया पगार मेळटा तो सांगणारो कंपेरराक 25,000 मेळटा आसतलो म्हणजे ते सादारणपणे BCom किंवा ग्रॅज्युएट शिकले आसतले व्हडले थिंकर न्हय ते बट देर आर गुड पीपल देर आर पीपल हू रिपोर्टेड टू अस फ्रॉम Delhi that he is speaking to reporters in Delhi every day morning कोणे आनी कोणाक सांगलें तें हांव सांगिना but intelligence came from Delhi press that he is speaking to Delhi newspaper on daily basis. That is why raid was conducted. It is not ordinary जालें तें अशें न्हय हांव फक्त एक कित्याक सांगता बरे सगळे कडेन लोक आसता जे बरे प्रेसांतले लोक आहा तांच्यांनी आमकां फिडबॅक दिलो की हो तुरुंगांच्यान फोन करून उलयता म्हणजे तेजपालाच्यो भानगडी भायर काडल्यो म्हणून मिडिया बरें नाल्यार बरें म्हाका एक सांग सीएम आतां हे म्हणजे तुजो MLA आहा कालंगूटचो मायकल लोबो तोच म्हणटालो
की हे ओला कॅब ऑपरेटर आसा पळय तेका 15 दीस सुमार 15 दीस खंय गोंयान कसलेंच परमिशन नासतना ऑपरेट करताले खंय. हे आनी कितें? म्हणजे हाजो अर्थ कोणे तरी पयशे खाले. न्ही तो डावट आमकां आसलोच पण तुका कशें कळेना काय म्हणटा अजून मेरेन म्हणजे तुका कशें कळेना अजाप दिसलें. पण ह्या सगळ्या हितून तुजें झिरो टॉलरन्स टू करप्शन धोरण गेलें खंय? हाजो अर्थ कोण तरी पयशे घेता सिस्टमीन पयशे घेणारो आनी देणाऱ्यांचो दोगांचो फायदो आसत जर तूं जाल्यार तिसऱ्याक कळना. बरें आतां हितूनसून पयशे कोणे घेतले म्हणटा ओला कॅब ऑपरेटर्सा कडल्यान म्हणजे GTDCन काय टुरिझम मिनिस्टरान? हू हॅज बेनिफिटेड मोर? बोथ हॅव बेनिफिटेड. आता आमी आनी आमच्या तोंडान कितें म्हटलां तेणी सांगलां आमी कितें म्हणूं येता म्हणल्यार आमचें शिक्षण आनी हें तें. Just imagine. आता मोविन गुदिनो BJP स्तुती आणि पर्रीकर जाप ह्याच्या भायर कितें वेगळें सांगता जाल्यार आमी मातशें पळोवन घेवया. ग्रेट सेपरेटर म्हणल्यार राव 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 हांव सांगता हांवूच हेजेर बेस्ट सांगूंक शकता. ग्रेड सेपरेटरान म्हाका जितले त्रास केल्या पळय धाकटो आसतना तितले कोणाकूच त्रास करूंक नासतले. ग्रेड सेपरेटर म्हणजे इश्कोलाचो रिजल्ट. ह्या इश्कोलाच्या रिजल्टान म्हाका सदांच A आणि B ग्रेडी पासून सदांच पयस दवरला, सेपरेट दवरला. म्हणून इश्कोलाचो रिजल्ट हो ग्रेड सेपरेटर. Just imagine. इश्टानो आठवड्याचो शॉकर सडनली 2 वर्सां 11 दीस आणि 9.5 वरांनी आणि 16 सेकंड दयानंद नार्वेकर भायर सरलो आणि खंयच्यान कसो कितें कांयच कळना आणि येयलो पार्टी घेवन येयलो. आय मीन पॉलिटिकल पार्टी घेवनूच आयलो. पण खंय तरी 2 वर्सां पॉलिटिक्सांसून भायर आसल्या कारणान मातसो दयानंद नार्वेकराचो टच आय मीन भाशणाचो टच भाशण करपाचो टच खंय तरी मातसो शेणलेल्या भशेन दिसता. Where are we today? Who is Congress representative from Bangladesh? काक हो गया. किसने बनाया उल्लू किसको? अरे ओ सांबा क्या हो रहा है? आप घर में सो गया, हमको भी सुला दिया. पण नार्वेकराची हिंदी पर्रीकरा परस बाद आसा खूब. न विल टू वर्कआउट खूब काम करचें पडटलें. ओ माय गॉड. परवरी NCP गेलो 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 वा 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 वा. दयानंद नार्वेकर गेलो, परवरी गेलो. फेरमिना खवटे 1,500 रुपये न्हू. आपुणूच जोक मारता आणि आपुणूच हसता. बरें मागीर एक दीस परत आमी नार्वेकर बाबाक हांगा मेळ्ळे एकीकडे आनी आमी म्हटलें पळया हिंदी सुधरायली काय. आमी चालले तेका हिंदी सुधरायली जाल्यार घे सोमते तेजेर शेरो शायरी बी कितें कितें मारपाक मारली शी कितें. अरे देख धरती पुकार रही है, धरती पुकार रही है बेटा. मेरा कर्ज तुम कब चुकाएगा? बाय असेंब्ली इलेक्शन 2017 हेजे हिंदीचेर खूब काम करचें पडटलें, जाग्यार येवची पडटली ती. पण नार्वेकरान काँग्रेस पार्टीचेर भरपूर आग पाकड केल्या. विचारया आमी प्रताप सिंग राणेक विचारया वेदर दयानंद नार्वेकर विल बी डेंजरस फॉर काँग्रेस और नॉट. Just imagine. सर क्या दयानंद नार्वेकर कांग्रेस के लिए खतरा हो सकते हैं? खतरा है वो? I refuse to comment on this. ना पण सर तरी एक सांगा न्ही यू कॅन्ट इग्नोर हिम आणि यू कॅन्ट टेक हिम लायटली. 34 वर्सां त्याचं पॉलिटिकल करियर हा आणि समजा फाल्यां ताणें पार्टी घेवन येयला नवी पण तुमकां तेणें नॉर्थ गोवा सीट जिखूच दा शकता. तो बार्देसान बरो होल्ड हा तेजो आणि तेणी हेच्या पयलीं सिटां बी हाडलेल्या. यू जस्ट कांट म्हणजे तुमी तेका लायटली बी घेवं नाका. म्हणजे हांव कितें म्हणटा आर यू टेकिंग हिम लायटली? तुमी तेका असोच तसो हें केला म्हणजे पार्टी सोडून गेला म्हणून न्ही. हांव म्हणटा तुमी रिप्लाय कित्याक करना? यू कमेंट ऑन दीस. हांव म्हणटा तुमी कित्याक ओगी आहा हेचेर? तुमी कित्याक अजून मेरेन तुमचें भाश्य करिना जाल्यार ओगी कित्याक तुमी? You can do that with some other fellows, you know, not with me.
why have you gone in semi Manmohan Singh mode right now? Sir, तुम्ही उलोवपाक जाय. Are you refusing to comment on this? म्हणजे तुमचे comment ना, तुम्ही उलोवपाक सोदिना. Thank you very much. Just imagine. आता कळ्ळें आमकां खाशे कित्याक हांसले इतले. दयानंद नार्वेकराचो पॉलिटिकल टेन्युअर 34 वर्सांचो आसलो जाल्यार खाशे स्वताच 34 फावटी तरी गोंयचे CM जाल्लेले आहा. हो फरक. गॉट इट सिनियर. रवी नायक येता. रवी बाब दयानंद नार्वेकर अचानकपणे कसो कितें सिंघम जालो. कोणें ताका फुडें काडला आतां. हेच्या फाटल्यान कोणाचो हात आहा. तुमी बी ताका कितें सांगलां बी अशें कितें तुमचें बॅकींग बी. ना हांवें सांगूना हांव नको कितें कोणी केलें जाल्यार हांवें करुना. तर तुमच्या मनान बी कितें अशी आपली एक सेपरेट पार्टी बी काडपाची बी अशें कितें आसा. कितें तुमच्या मनान सद्या घोळटा बी अशें कितें. सद्या ना. प्रताप सिंग राणेक ओपोजिशन लिडर म्हणून काडटा अशें आमी आयकल्लें. तें म्हाका कांय खबर ना पूण हांवें सांगलां आय एम नॉट इंटरेस्टेड म्हणून सांगलां. विचारचे पयलींच सांगलें आय एम नॉट इंटरेस्टेड म्हणून. बरें चर्चिल आलेमाक दिग्विजय सिंगान दिल्ली कित्याक आपयल्लो सांग पळोवया. तें सांगूंक शकना हांव भायर. न्ही म्हणजे अशें तिकेटीचें बी कितें सेटींग बी करपाक अशें काय म्हणटा की कितें आमचें अशें. हांव तें कांय सांगूंक शकना. रवी नायकाक पळयलें तुमी काय सांगपाक तयार ना काय उलयना. ही इज अ वायज मॅन नाव. तें जालां आनी आसा तेच्या भायर काय ना. आमी एक ब्रेक घेतल्या बरो बारीकसो व्यावसायिक विसव रोखडेच मेळोया. Just imagine.